आमगे लोटात श्री जगदीश पै ಹೊನ್ನಾವರ್ ಪೈಮಾರ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಜೆ ಮಾಲಕ ಹನ್ನೆ ಹಂಗ ಪರ್ತಗಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಪವಿಲಸಚಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏಕ अभिप्राय निಮಗೆ. हरि ओम नमस्कार. भारी संतोष झालो कित्याक म्हळ्यार एक इतिहास सारकें एक फंक्शन आहे. त्यान म्हणून फंक्शन आज वरेक जालें ना, मुखारी कशी म्हणून वतना देवाल दया जाल्यार स्वाम्याले एक मुंदाळत्वारी वेल ऑर्गनायज इन एवरी फील्ड. प्रत्येक जेवणा अरेंजमेंट धर न्हू आयल्या लोकांक वच्च्याक पुरा अरेंजमेंट भारी लायक जाल्लें आसा. निजान संतोष जाता. आमगेल्या समाजाक असल एक युनिट आसा आनी जन बी तशींची वॉलंटियर्स बी 4-5 दिवस तो फुल्ल काम करता आसा. तांगे डेडिकेशन वी हॅव टू एप्रिशिएट दॅट. अँड आमगेलो एक समाज हो विंगड समाजाक मादरी म्हणच्याक एक कारण जातलें. आनीक दीस इज 100% डेफिनेटली इट विल सक्सेसफूल. अँड ಒಟ್ಟು लोकांक स्वाम्यांक साश्टांग वंदन करनु. हांगा रामचंद्र वीर विठ्ठला बी साश्टांग वंदन करनु. आमगेले स्वाम्याले आमगेले विद्याधिराज स्वाम्यांक तांगेले चरणाक साश्टांग वंदन करनु नमस्कार करता. हरि ओम. आता आमगे लोटू एक सन चरडू रिशा नायक हांनी पर्तगाळी मठाक स्वाम्याला ह्या कार्यक्रमात भाग घेवच्याक येवन पविलसची हांकां हांगा येवन कशें दिसलें म्हूण सांगून एक सल उलोवया. रिशा हांगा मठाक येवन पुरे पळयलें कशें दिसलें तुका? हांगा येवन म्हाका खुशी जालें. स्वाम्याल्या आशिर्वादान म्हाका खुशी जालें. आनी मुज्जो आनी ओटू बरें जाल्ले आनी जेवण आनी ओटू क्लिनली मेंटेन केलें. थँक्यू. कितले दिवस तुला हांगा येता असं? 3 दिवस भाग घेतलें असं की आज सुरे दिवस आयले? हांव 2 दिवस हांगा आयिल्लें आसा. ओके, थँक्यू रिशा.